चल्ला तेतून तुमी सध्या कशा तरेन पळयतात हेचो इफेक्ट खंय तरी कार्यकर्त्यांचेर जातलो अशें तुमकां दिसता? पळय सध्या फोकस असो आसा की आज प्रत्येक मनीस या बीजेपीचेर वेटला आणि सातत्यान गेल्ली 4 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ग्रासरूट लेवलाचेर आपले कार्यकर्त्यांक बळकट करून तांकां वयर हाडपाचे प्रयत्न केलो आणि उदाहरण म्हणल्यार आज आमी टीव्हीच्या मतदारसंघात जेन्ना येता म्हाका याद जाता 2022 आमकां हांगा 1200 काय 1400 मतां पडिल्ली पूण त्या वेळाच्यान आमी हांगा प्रत्येक हांव तुका आतां थिवीचें उदाहरण दिता पळय हांव थिवी आहा म्हूण अशें प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघात आमी निश्ठावंत कार्यकर्ते काँग्रेसमॅन ज्यांनी वर्सांची वर्सां पार्टेक दिली असल्या लोकांक मुखार हाडून आमी एक प्रयत्न केलो आनी ताचो रिजल्ट म्हाका दिसता झेडपीच्या हातून आमकां दिसून आयलो. आतां थोडी डिसिजनां अशी जाली वेर आय थिंक ताजेर काल हांव उलयलाय बीन क्लॅरिफिकेशनूय दिलां आनी आय थिंक विथ टायम गोष्टी कितें आहा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो आनी इट विल टेक अ शेप अँड दॅट शेप आय थिंक विल डेफिनेटली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या फावट आमी निश्चितपणे घरा धाडटले हातून मातूय दुबाव ना. जो आज एक संभ्रम निर्माण जाला गिरीश आणि चोडणकर ह्याच्यातलो फरक खंय आसा तो खंय तरी मतदारसंघाचे म्हणजे मतदारांचेर पडटलो अशें तुमकां दिसता? गिरीश गिरीश चोडणकर म्हणटा तो एक काँग्रेसीचो सिनियर लिडर ताका व्हडल्यो व्हडल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यो 2022ची निवडणूक म्हाका दिसता ताच्या अंडर लढल्या गोंयकारांक खबर आहा पूण ह्या फावट आय थिंक 2027 गिरीश चोडणकर एकटोच कितें हो पक्ष ताजो न्ही हो पक्ष सगळ्यांचो कालूय हांवें तें सांगलां प्रत्येक लिडरान आपले थंय कितें व्ह्यूज आसा ते मांडल्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयिल्ले लेट सी ही हॅज अश्युअर्ड दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव्ह थिंग्स वील कम आउट पळोवया जातलें बरें कितें तरी जातलें आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हिता पासत जातलें आनी गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. काल तुमी पणजे उलयतना म्हणलें की एक नवीन खंय तरी पक्ष येता आपल्याकूय कांय खबर ना पूण ऑलरेडी काल तेच्या बद्दलूय तुमच्या मिटींग जाल्ली तेतून डिस्कशन जालें आयज कितें म्हणटा तुमी नवीन कितें आहा पक्ष एक कितें 10 पक्ष येतले कळ्ळें तुका न्ही आनी ते काय कोण तुवें हाडोवपाक शकना हांव हाडोवपाक शकना म्हाका दिसता जेन्ना मनशाक आपल्या स्वता भितर जेन्ना कॉन्फिडन्स आसता जेन्ना लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता जेन्ना लोकांक जाय तें जर आमी करता जाल्यार यश हें अवश्य मेळटा आनी तें म्हाका दिसता लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी पळयलें लोकांक जाय आशिल्लो असो आमी कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयान दिलो आनी लोकांनी निवडून हाडलो सो अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा सो लोकांक जे जाय लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा ते जेन्ना तूं करता तेन्ना लोक तुजे बरोबर रावता सो अशें पक्ष बिक्ष आयले म्हणून भिवपाचें म्हाका दिसता वी शूड नॉट फियर दॅट लोकांक जे जाय लोक जे सांगता ते करपाचे लोक तुजे बरोबर रावतले. येणाऱ्या निवडणुकीत म्हणजे 2027 खंय तरी काँग्रेस तर्फे 2 गट आसून 2 पक्ष आसतले अशें तुमकां दिसता कितपत खरें? ना ताजेर आय थिंक आय विल खूप स्पेक्युलेशन गोंयांत चल्ल्या कालूय तुमी पळयला खूब खवदळ येस आनी प्रत्येक न्यूज चॅनलाचेर काडून पळयलेले आय थिंक तीच चर्चा चल्ल्या. एक गोष्ट अशी आसा की गोंयकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस आणि जेन्ना प्रश्न गोंयच्या स्वाभिमानाचो आयलो जेन्ना काहींशा लोकांक दिसलें की गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलिनीकरण करया आणि जेन्ना एक ओपिनियन पोल जालो तेन्ना स्वाभिमानी गोंयकार रावले न्ही आनी दाखयलें की गोंय सेपरेट उरपाक जाय. तशेंच म्हाका दिसता की गोंयकार हो स्वाभिमानी तांकां कोणूच पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना सो असले स्टेटमेंट 100 करोड 50 करोड 200 करोड दीज आर इरेलेव्हंट स्टेटमेंट्स आणि म्हाका दिसता अल्टिमेटली वोटर जो आसा ताका मान हो श्रेष्ठ वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वोटर आणि गोवन वोटर इज नॉट परचेजेबल आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. गोंयकारांक तूं पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. गोंयकार म्हणटा तो शिकिल्लो गोंयकार आणि सगळ्या देशा पासून नेरून सुद्धा म्हणटिल्ले मरे अजीब हे गोवा के लोक सो गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेनाकात इतलेंच म्हाका सांगपाचें. काल काँग्रेस भितून खंय तरी बाचाबाची जाली ते तुमी कशे तरेन पळयता? काँग्रेस म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक
आपली भावना, आपले विचार, आपले दुखण्यो, आपले मुखार कशें वचपाक हे प्रत्येक मनशाक मांडपाचो अधिकार आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक निश्ठावन जाका काँग्रेसीची काळजी आसा ताणें तें मांडलें अशें 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 म्हाका दिसता. आनी एव्हरी काँग्रेसमॅन हॅज अ रायट. जे खरे कोणाक पळय दुखता किंवा काँग्रेसीक लागून तो मांडटलोच न्ही रे. जाका ना ते आसतलें अशें तशें.